आज जेजून कोडकाराक गुण करचें अचर्यें केलें म्हूण सुलाबायेन सांगीत. पूण आनीक रितीन पळयल्यार अचर्यें कोडकाराक गुण केल्लेंगी वा कोडान सगळोच कुसुल्ल्याक जेजून आपडलेलेंगी म्हूण निर्धार करूंक कश्ट मारता. कित्याक म्हळ्यार गणना आनी लेवीशास्त्र पुस्तकांत सांगलां तशें कोडकारान भायर आसूंक जाय, कोडकाराक समाजांतावन भायर घालूंक जाय आनी कोडकारांनी शिबिरांतावन भायर आसूंक जाय. कित्याक कोडकारां भितर आसल्यार तांकां आपडलेलीं वा तांणी आपडलेलीं सगळीं भश्ट जातात. त्या काळार कोडकार म्हळ्यार भायर आनी ते भायरच आसूंक जाय. सुवार्ता सगळें बदलता. आयच्या सुवार्तेंतलीं सोबीत उतरां अशीं आसात. कोडकार जेजूचे सरशीं येता, जेजू मुखार सरपडता. ही गजाल असामान्य. कोडकार करूंक नजो जाल्लें करता, जेजूय करूंक नजो जाल्लें करता. जेजू कोडकाराक आपडता, कोडकाराचें मागणें जेजू आयकता. तुका खुशी आसल्यार म्हाका गुण करूंक तुज्यान जाता म्हणलें अप्रूप मागणें कोडकार उचारता. जेजू आपणा खुशी आसा म्हणटा आनी मागलेल्याचें कोड नितळता. कोडकाराक जेजू थंय आसलो विश्वास ताच्या मागण्यांत स्पश्ट जाता. ताचो विश्वास ताका लागीं येवंक करता. ताचें मागणें जेजूक ताका आपडूंक करता. लेवीशास्त्राचे शिकवणे प्रमाणे ताचें कोड नितळ्ळां म्हणून कळोवंक ताणें आपणाकच याजकाक दाखोवंक जेजून सुचयलें. लेवीशास्त्र पुस्तकांतल्या 13 आनी 14व्या अध्यायांनी विवरिल्ली कोडा पिडेतावन नितळ जाल्ल्याक स्विकार करपाची रीत वाचून हांव शिरी सुकलों. साद्या उतरांनी जेजूनच सांगले बरी सांगचें तर याजकान ताका परीक्षा करून पळोवंक जाय आनी नितळ जाल्ल्या खातीर नितळ जाल्ल्यान बली भेटोवंक जाय. जेजू गुण करतना संपूर्ण गुण करता. समाजांत आपल्या गौरवाच्या स्थानाक परत हाडून पायता. भायर आसचे जाल्ल्याक संपूर्ण भितरलो व्यक्ती करून सोडता. समाजान भायर आसशें केल्ल्यांक, भायर घाल्ल्यांक, भायरोडी म्हूण लेखिल्ल्यांक भितर हाडचें, भितरली म्हूण लेखचें मिसांव पंत आव्हानाचें आनी ताका व्हड मन करीचें पडटा, खुशी आसचें पडटा.